अडफडे नागव्या कोमोंदात जाग्यावेल्या व्हाळार अतिक्रमण करून केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाक पंचायतीन पळोवणी केली। कळंगुटे मतदारसंघ मंच हे संघटनेच्या कागाळीच्या आदाराचेर पंचायतीन ह्या बांदकामदाराक काम बंद करपाचे आदेश दिले। बिरेस्तारा 2 तारखेक सकाळी पंचायत सचिव रघुवीर बागकार आणि कर्मचाऱ्यांनी या सर्वे क्रमांक 135/24 बेकायदो बांदकामाची पळोवणी केली आणि सर्वे केलो। यावर मुखेल व्हाळाचेर अतिक्रमण करून बांदकाम केल्ल्याचे दिसून आयले। So ही आमची property and the inspection was about this nala. Okay. So prior to we constructing the nala, it was a open drainage. So Okay. basically कितें जातालें आमी ही property घेतला हितून लोकांची गाडयो पडिल्ल्यो आसा। आमची एक दोनदा गाडी पडटा वाचला, एक दोनदा कॅटल्स पडल्या, एनिमल्स पडल्या, लोक सुद्दां पडल्या रातचे। इट वॉज अ ओपन नाला, इट वॉज नेवर क्लीन, वीड्स पडिल्ले, प्लास्टिक्स पडिल्ले, फाऊल स्मेल येतालो। वी वेंट विथ दिस इशू टू द पंचायत। आमी रिक्वेस्ट केले कि you should do something about this. Panchayat told us clearly we don't have funds and capacity to do it. जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमच्या कॅपॅसिटीन करा, which we agreed to because we thought it's in public interest. So we went ahead with the construction of the nala. We had clear instructions from the panchayat ki width आसा ती कमी जावपा जायना. You have to have provision for water to flow, which we have left on both the ends. ही नालाची डिसिल्टिंग आमी केल्या, क्लिनिंग आमी केल्या at our own expense. आम्ही मॅनहोल सोडलेले आसा सो दॅट पीपल कॅन गो डावन अँड क्लीन इट. दीज वर द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन बाय पंचायत विच वी अदर्ड टू. कलागून कॉन्स्टिट्यूशन फोरम आणि एक कंप्लेन केलेले हांगर एक नल्लाचेर 3 मीटर नल्लाचेर एक कॉन्क्रीट स्लॅब घालून ते कवर करता म्हणून, आनी दीस इज वायलेशन ऑफ लॉ. तेन्ना आमचे कंप्लेनीचेर आयज सरपंचान इन्स्पेक्शन नोटीस काडलेले आनी इन्स्पेक्शन आमी ऑलरेडी केलां. पूण ती कितें डायरेक्शन दिता, सरपंच रिपोर्ट कितें दिता हाचेर अवलंबून आसा. पण जरी तर असले करून गेले जाल्यार आमचे जे नल्लो आसा, जे ट्रेडिशनल ड्रेनेजीस जे आमच्या जाणट्यांनी प्लॅन करून दवरलेल्यो, जे स्टॉर्म ड्रेन वॉटर हे पावसाचे उदकाची जे चॅनलायज केल्ली तेंच्यांनी, ती खंय ना खंय तरी आयज अंडर थ्रेट आसा इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. आतां आरपोरा पंचायतीनूच पयल्या हो एक मेजर नल्ला आसा जो रस्त्या वयलें जें उदक येता तें सुमतें आनी दुसऱ्या सायडीच्या गांवांतलें त्या नल्लांसून पास जाता आनी इट गोज टू द रिवर, फ्रॉम रिवर टू द सी. जर तर आमी तेंच कवर करून तेंच चोक करूंक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं पावसाचें उदीक खंय वयतलें हेचो एक प्रश्न पडलेलो आसा.